मार्को प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 1 वळी 21 ते 40 आणि 5. देवचार बसलेलो मनीस. ते कापेर्नमाक गेले आणि रोखडोच सोनवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आणि ताचे शिकोवणे विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्र्यां भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलेल्या पुरी तो तांकां शिकयतालो. त्याच वेळार मेळो आत्मो बसलेलो एक मनीस तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हळें, नाजरेच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयला कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र भक्त. पूण जेजून ताका धमकावन म्हळें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फोडफोडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगळो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनीक कितें नवी शिकोवण ही? अधिकारान तो शिकयता. मेळ्या आत्म्यांक लेगून तो हुकूम घालता आनी ते ताचें आयकतात. आनी रोखडेंच गालिलियाच्या आख्या प्रांतांत सगळे कडेन ताचें नांव गाजलें. जेजू सोबार लोकांक बरो करता. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआंवा सांगाती तो सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासू जोरान आंथरुणार पडलोली आसली आनी तांणी ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. सांज जातोच दीस धारीर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसलोल्यांक ताचे सोरशीं हाडली. ताच्या दारार नगरभर लोक जमून खेट जाली आनी जिन्सां भासांच्या खूब बोळयेकारांक ताणें बोरीं केली. जायते देवचाऱ्यो काडले, तरूय आपूण कोण तो तें जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. जेजू गालिलियांत उपदेश दिता. दुसरे सकाळीं अजून काळोख आसतना उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती ताका सोदूंक गेले आनी तो मेळतोच तांणी ताका म्हणलें, सगळो लोक तुका सोदता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया, थंयसर हांवें शिकोवण दिवंक जाय, कित्याक ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्या गालिलियांत भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी उपदेश दितालो आनी देंवचारांक धांवडायतालो. जेजू एका कोडकाराक बरो करता. एक कोडकार ताचे सुरशें उपकार मागूंक आयलो आनी दिंबेर रावन ताणें म्हणलें, तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ताचे चुरचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावून म्हणलें, होय, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचें कोड नांच जालें आनी तो नितळ जालो. जेजून ताका बेगीनच धाडलो आनी खोरायेन ताका म्हणलें, पळय, कोणाकूच हें सांगूं नाका.
पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी पोरजेक तुजी पेकोवणी रुजू करचे खातीर तूं नितोळ जालाय म्हूण मोइजेसान फर्मायिल्लें दान भेटय. तो गेलो, पूण ही खबर अशे भाशेन पोरगोटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्तीं खंयच्याच नोकरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एकसुऱ्या स्वातांचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कोडेचो लोक ताचेशी येतालो.